येतात 8-8 दिसांनी हांगासर एक्सिडेंट जाता. एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान म्हाका दुकान म्हाजो धंदो सोडून हांगा लोकांक उखलून घेवन हॉस्पिटलान वयचो पडटा. तेन्ना हांगासर हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान मातसो हांगासर लक्ष घालपाचें. म्हणजे हे घातले नंबर्स पळय म्हणजे एक काडून एक पेट्रोल स्पीड ब्रेकर घालपाचो. तेच्या खातीर आतां घरा बी तांकां कितें पडना भुरगीं बाळा कोण न्हिदाना. ताच्या सगळ्या भुरग्यांक रातची 2 जाता 3 जाता जागी उरता कित्याक ते व्हडले कंटेनर येता तितून सामके व्हायलंट आवाज सामको हे जाता. म्हाका दिसता की घर पडटा काय कळना आनी हे कळना. ते मातशें लक्ष घालून हे करून घेवपाचें. आमी सांखळे विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर आनी कारापूर आनी विठ्ठलापूर ह्या मध्यंतरान ICICI बँकेच्या ह्या समोर जो रमलर्स आसा त्या ठिकाणाचेर आमी उब्या आनी हे जे म्हज्या फाटल्यान दिसता त्या ह्याच वाठारांतले हे नागरीक आसा. आमी सगळे मेळून सरकाराक सांगूंक सोदता की गोंयान हे अनेक कडेन रमलर्स घातलेले आनी काही कडेन रमलर्स काडून आतां बरे स्पीड ब्रेकर व्हडले घातल्या. तेका लागून आतां थंयसर सगळी वेवस्था जाल्या जेणे करून अपघात जायना. पण ह्या रमलर्सांचेर अशे अपघात जाता की रमलर्स आसा ते आसा तेज्या भितर रमलर्साचे म्हणजे खड्डे पडल्या आनी आठवड्याक 1-2 टू व्हिलरवाले हांगासर पडटा. हेजें कारण कितें जेन्ना टू व्हिलर येता तांकां जबरदस्तीन तांकां म्हणजे स्लो करचीच पडटा. पूण 4 व्हिलर डायरेक्ट वयता आनी 4 व्हिलर तांकां डॅशूय करता किंवा ती टू व्हिलर ह्या दोनूय स्पीड ब्रेका मध्ये व्हिलां एक तर सकयल आनी दुसरें वयर अशें करून बॅलन्स वयता आनी हातीन कांय त्या टू व्हिलरचेर एक महिला बसलेली आसता तेज्या हातीन भुरगें आसता. तांकां भंय असो जाता की कोणाक भुरग्याक गड्डरचें काय आपलो जीव सांबाळचो ही परिस्थिती आहा.